हालींच कोळशाच्या प्रदूषणाक लागून मुरगांवांत पब्लीक हियरिंग जाल्ली। एके वाटेन कोळशाच्या प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपाक मुरगांव शार झुजता, मात दुसरे वाटेन शारांत सगळी कडेन लाकडांचे कुडके ट्रान्सपोर्ट करतना पडून प्रदूषण पसरपाक लागला म्हूण नदरे मुखार आयला। हाचेर पालिका कावन्सिलरां बरोबर बसका घेवन योग्य उपाय काडटले म्हूण मुरगांवचो नगराध्यक्ष दीपक नायक उलयला। RDX खातीर मुरगांवच्यान जॉन डिसिल्वा। फाटल्या दिसांनी गेल्या 2 म्हयन्या पयलीं आमच्या ह्या शहरांत मुरगांव शहरांत एक व्हडली मिटींग जाली आनी त्या मिटींगेचेर कोलाचो विशय जाल्लो आनी त्या कोलाच्या विशयार केल्ले की सगळ्यांनी आपले प्रतिक्रिया मांडलेले की अशें अशें जाता आनी कधी हेल्थ हॅझार्ड जाता आनी कोल बंद जावपाक जाय आनी कितें जावपाक जाय। पूण ह्या कोलाच्या आड नवीन पोल्युशन जे आयज आमकां दिसून येता हे वुडन चिप्स। हे वुडन चिप्स आयज जर पळयत आमी पूर्ण रस्त्याभर रायट फ्रॉम दी पोर्ट टू द ज्या दांडेली रस्त्याचेर मेरेन जे पावता आमी गोवा बॉर्डरीचे, कारण हे सगळे वुडन चिप दांडेली वयता पेपर फॅक्टरीन। हे जर रस्त्यार जर पळयत हे सगळे रस्त्याचेर पडलेले आहा। हे जर लोकांच्या दोळ्यान जर वचत तर तेका दोळे मनशाचे वचूं शकता। हे जे कितें प्रॉब्लम जाता पळय हितून हे मनशाच्या नाकान वचत जाल्यार नॅसल कॅन्सर जावं शकता। सरकार करता कितें? MPT इतले सुशेगाद कित्याक रावला? म्हणजे म्हाका दिसता ह्या आम जनतेचे प्राण घेवपाचे तयारी चल्ल्या काय कितें अशें दिसता की MPT हॅज बिकम द किलर्स ऑफ द पीपल। म्हाका दिसता एकदम चुकीचें काम चल्लेलें आहा। फाटल्या दिसांनी नगरपालिकेन म्हटलेलें की आमी पोल्युशन जर बंद जायना जाल्यार रस्त्यार येतले, पूण खंय आजून कांय जावंक ना। म्हाका दिसता नागरिकाक नगरपालिकाक म्हाका दिसता बेगींतल्या बेगीन रस्त्यार येवचें पडटलें, नाल्यार येणाऱ्या काळात आमची जी पिढी जी तरुण पिढी आहा तांकां खूब धोकादायक आहा। दुसरें म्हटल्यार हे जे वुडन चिप्स आनी कोळसो जो आयज रस्त्यार पडटा, फाल्यां MPT तेच्या आड स्विपींग मशीन दितले साफ करपाचें, पूण सोल्युशन कितें? आउटकम कितें? कांय जावचें ना। हे खंय तरी पूर्णपणे परमनंट बंदी जावंक जाय, जाल्यारूच हे खंय तरी आम जनतेच्या विचारा खातीर कितें तरी बरें जातलें। नाजाल्यार म्हाका दिसता खूब डिफिकल्ट आहा लोकांक जगपाक लागून। जर जायना म्युनिसिपालिटी कडेन जर जायना आनी आम जनता रस्त्यार येवन पूर्ण शहर हे एक दीस बंद जातलें आनी बंद करचेंच पडटलें। आनी म्हाका दिसता प्रत्येक नागरिकांक जागृतकाय जावपाची गरज आसा, नाल्यार तांकां सगळ्यांक प्रत्येकाक त्रास जातलो, कित्याक हे प्रत्येकाच्या आयुश्याचो सवाल आसा। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की हांगा वास्कोन एक कोलाचो खूब त्रास जाता आनी आतां हे तुमी आमच्या नित्येत नदीन हाडले हांगा वुडन चिप्साचे सगळे रस्त्यार पडलेले आसा, जी एकदम वायट गजाल आसा। आयज आमी हांगा खंय तरी चिंततात की कोल हे बंद करपाचो, पूण हांगा पोल्युशन हे दुसऱ्या रितीन सुद्दां हांगा वास्कोन जायत जाल्लें आसा। तुमी आमचे म्युनिसिपालिटी नदीन बरें केल्यात। हेचेर हांव इमिजिएट म्हणजे आयजूच मिटींग एक कावन्सिलाची म्हाजी अनऑफिशियल मिटींग कॉल करता आनी हेचेर आमी कितें फर्म डिसिजन घेता आनी आमी 1-2 दिसां भितर हेचे आउटकम बरें हाडटा।